आमचे 177 डिफरंट टायप ऑफ पोस्ट आसात ते आमी इवॅल्युएशन केलां बेस्ड ऑन द जी नाबार्डाची गायडलायन्स आयला लेटेस्ट त्या गायडलायन्सा प्रमाणे इवॅल्युएशन करून आमी हे 177 पोस्ट आमी आनी ते सँक्शन पण घेतला. सद्याक आमी फक्त एडवर्टायज जो केला 50 क्लॅरिकल स्टाफ भरपाचो, 3 MBA मार्केटींग, 1 MBA फायनान्स आनी 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर इतकेच घेवपाचें आमची हें आसा. सद्याक 80% जे मार्क आसात इन रिटर्न आसतले. हे जे टेस्ट घेवपाचे रिटर्न टेस्ट म्हणजे आमी आतां लिस्टेड एजन्सी जी आसा नॅशनल लेवलाचेर ती तांकां दिल्ले कडेन आसा. अजून ताची कांय प्रोसेस जाल्ले कडेन ना. 100 मार्क टोटल, तातूंत 80 मार्क रिटर्न आनी 20 मार्क जे आसात ते 20 मार्कांतले 5 मार्क जे आसा तांचे परफॉर्मन्स लेवल, 5 मार्क आसा तांचे हायर क्वॉलिफिकेशन आसतलें. आमी मागला ग्रॅज्युएशन तो पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा. फक्त 10 मार्क हे मॅनेजमेंटाक मेळटात. 10,000 जेन्ना मार्क मेळटात मॅनेजमेंटाक ओवरऑलाक तेदो तातूंत कांय करपाचे प्रश्नच येना की आनी आमकां करपाक नाका. आमी ही पॉलिसी सुद्दां कित्याक केल्या हे बँकेच्या हिता खातीर पॉलिसी केल्ले कडेन आसा की आमकां हे बँकेक बरो स्टाफ मेळचो. आनी आमी काम करता आसतना खंयचे कडेनच अशें एक तकलेन दवरना खंयचे कडेन आमकां पयशे मेळटले अथवा कितें मेळटलें हे भावनेन करना. आमी एक सहकाराचे भावनेन करतात. आमचें इंटरफरन्सूच नासतालें थिंगा रिटर्नाक. ज्यो नॅशनल लेवल पळय एजन्सी आसतात बँकिंगाच्यो तातूंत इंटरप्रिनेशन कोणाचेंच नासता की आमकां पयलींच आमची पॉलिसी कित्याक केल्या की वी वॉन्टेड द बेस्ट कॅन्डिडेट्स. अशें खंयचे कडेन आमचें एलिगेशन आज पर्यंत ना की आमी कोणा कडच्यान लोना सुद्दां पयशे घेतले अथवा हें घेतलें खंयचे कडेन एलिगेशन ना. आमी इतलें हें करतात की सगळी पॉलिसी केल्या आमी हे बँकेक